वेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावून म्हणालो, बापा, येवंक आसलेली घडी पावली. तुझ्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुझ्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या सुमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवें म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विंचून काड म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या उतराक ते कालसल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्या. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेनी. तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून हांव मागना. तुवेंच म्हज्या अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मरिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीं पाटीं येतां.